ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನುಪಮ ಭಟ್ आमगे शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनांक स्वागत. आज एक रुची रुची जेवण आशिल्लें एळची करी कशी करची म्हूण पळया आमी. केळ आनी सुरण घालून एळची करी हें एक GSB डिश साऊथ केरळाचें. हाका पळयाची केळें फस्ट क्यूब्स कोन शिंदून घेवचे. बंगबाळ केळें नातल्यार हरवी नंद्रबाळ केळें घाल्यार इजत काय आमकां बंगबाळ मेळटा न्हय. पण क्यूब्स कोन घेतले चिके व्हड सुरणूय तशीची. आतां ते दोन्ही बघ कुकरा भितर घालून लायक कोन शिजोवन घेवका मेळ्ळें घेवका. ते शिजयतना पळयाची ताका एक अर्द चमचे हळदी पिठी घालची आनी एक अर्द चमचे मीर धाडान घालचे. फ्रेश धाडायले मीर जावका हाका फ्रेश पेपर. ते पेपर पावडर म्हूण पॅकेटां मेळटा ते रेडीमेड ते घालूनच फ्रेश पेपर धाडायले घालून कुकरा सीट करची. आतां एक मसालो जावका हांगा हांव व्हड एक सोय चडी हाका व्हड एक वळ्या सोयी ताका एक 4-5 गांवची मिरसांग भाजिलेली आनी चिंचांब घालून एक मसालो करता हांव हांगा. आतां पळय तितलें म्हणटना हांगा शिजून आयला आमी हळदी पिट्टेनी मीर घालून पळय मीर धाडायलें घालून केळ्यांनी सुरण शिजत दवरलेलें लायक शिजून लायक सॉफ्ट जावन मेळ्ळें येवका. ते दोनी केळें 2 सीट भितर मेळ्ळें येता. तशी सुरणूय लायक शिजची सुरण काडल्यार दोनी फावट लायक मेळटा. हें ऊन आसा तुमकां आपण लायक शिजला पळय ऊनस हें. आतां कुकर ओपन केलें मात न्हय. आतां हाका मीठ घालता हांव. पण आमी म्हळ्यार फोड चिक्की व्हड आसा त्या फोड्या भितर मीठ तांडून घेवका. केन्नाय खंयचे फोड जेवो धान्य जेवो ताजी रांदय करतना शिजिल्लें धान्य मीठ मसालो पुरो ओटू घालूनच केन्नाय फोड्याक फस्ट मीठ लागल्यार मात ती रांदय रुची. मीठ घालून आमी 5 निमिश खतखताका ते सानूच जार दवरून 5 निमिश दवरल्यार ते मीठ पुरो तांडून घेता. मागीर आमी वाटिलोलो मसालो घालता. पण आतां 5 निमिश दवरले. आतां ते फोड्यान पुरो लायक करून मीठ तांडून घेतले. सुरना फोडो आनी केळ्यां फोडो जाल्यार मात आमकां खातना रूच जाता. ना जाल्यार ते चेपे जाता ते फोडो. आतां वांटून दवरलेलो मसालो घालता. मसालो तशीची न्हय आमटा मसालोशी न्हय चिके आमी एक चिक्की खरो एक नमने चेड्यांगशी आनी मसालो वाटिता पळय तसलो एक मसालो वांटून घालला का. मसालो मस्त तिखय जावच्यान मिडियम आसका तेची चेड्यांगशी मसालोशी. कित्याक म्हळ्यार आमी मीर घालला मिरया तिखसाण थंय विंगड येता खारू ते देखून आलोचन कोन्न आमकां कितले तिखसाण जावका तितले मात मिरसांग घालका वाटितना. आतां लायक करून मिक्स करून घेता हांव हांगा. ही रांदय कशी म्हळ्यार पातळ अशी कालवणे रांदय न्हय. हें एक सायड डिश. हाका दाळीतोय की सार की सायडा केल्यार ते कालवणे घेवन ह्यो सायडा घेवन जेवचे लायक जाता. एक डिफरंट नमने रांदय लायक पळोवन बोळ येता हाका. आतां हें लायक करून खतखताया आमी चिके उज्ज सान करून लायक करून खतखतेव. हाजी बशी फूड आमी आमगेल्या चॅनलार पणसाचे हरवी पणसा एळची कर दाखयला. तशीच आमगेल्या देवस्थाना भितर कार्तीक म्हयन्यान तूं मिरयां रांदय म्हूण करताची चिके सिमिलर हाका मिरसांग घालनाची. तेव्हांय आमी युट्यूबार घाला. तुमच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. तुमचे जाय जाल्यार चॅक करियेत. आतां आनी हाकासचें आमकां एक फण्ण. आजी फण्ण कसं म्हळ्यार नारळेल तेल मस्ट हाका. नारळेल तेल होऊन जाल कुडलें 1 चमचे सासम पटपटाचे पटपटयता आसतना अर्द चमचे जीर घालचे आनी चडतो करबेव घालचो. ते घालून पुरो पटपटन जिरा पुरंबोळ समेत एक फण्ण घालका पळयाची. भारी एक लायक जाती एळची करी. आतां आनी एक फायनल काम आसचें कसं म्हळ्यार एळची करीक सोय भाजून घालची. ही सगळे एळची करी टेस्ट येवचे हे सोये निमित्त. तुमकां कितले जावका तितले सोय. हांव हांगा एक 8 जणांक केल्या एळची करी. ते देखून हांव एक 4 चमचे सोय आमी ते फण्ण घाल कुडलो तो कायली पुडकून आसता न्हय. तांतू भितर भाजून काडले जाल्यार तेल न्ही का म्हूण ना लायक ब्रावन कलर येवका मात्र म्हूण करपाच्यानच करपयल्यार तें रांदय हे पळोवन बळवता पळय अशें लायक ब्रावन कलर येता का. तें घाल्यार मात्र हे एक एळची करीचे एक ताजी एक ऑथेंटीक टेस्ट येवका जाल्यार हे भाजून घालका. हे मस्ट आतां लायक करून तांबडे करून भाजिलेले सोय हांव एळची करी वयर घालता. ताका पळय हांवें ऑलरेडी करबेव सासम जिरा फण्ण दिला. ताजे वयरी हे भाजिलेली सोय घालची आनी धांकून दवरची मिडियट. तो पुरंबोळ पुरो तांतू वचुका. तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाची भारी टेस्टी. हे एक GSB डिश साऊथ केरळा भितर करचे GSB एळची करी. तशीच मलयाळी स्टायलार एळशीर म्हूण करतात आनी एळशीर त्या विंगड ताका ताणें लसूण घालता थोडे जण पियाव घालताची ते दुसरे. हे आमचे गेला न करचे एक रांदप भारी लायक जाता. ट्राय करा. तुम पुरा जण आमगेले चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.